much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of Kings and Lord of all lords. Jesus, you are love, my strength. My heart longs for a friend like you. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. My heart I give to you, Lord. You're much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of Kings and Lord of all lords. तिसरें पयलें कितें आसा आपल्याचें व्हडपण, दुसरें कितें पाल दिनान, तिसरें कितें थिंगा अपवित्रपण. आतां आमी अपवित्र कितें तें पळोवया. जोशुआचें पुस्तक 7 आनीक 2 जोशुआ. जेरिको तावन बेतेलचे उदेंतीक बेत नावन लक्षर असल्या त्या आय शारांत मनशांक थंयसर धाडले आनी तांकां अशें म्हटलें थंयसर वचोन चवकशी करा. आनी ते गेले आनी चवकशी केले आनी जोशुआशी येवन परतून अशें तांणी म्हटलें, सगळे पोरजेन परतून वचपाची गरज ना, फकत 2 वा 3 हजार लोकांकूच गेल्यार पुरो थंयसर, कित्याक थिंगासर ते लोक थोडेच आसलेले. ह्या भाशेन ताणें म्हटलें. पयलें पळोवया. हांव तुमकां भासावणीचो तो देश दिता पळय ते तुमी वचून पळयात. आनी अशें म्हणटा तेन्ना पळय तेन्ना आज्ञा पाळूंक ना. थोडे जाण थिंगासर ते भासावणीच्या देशान भितर सरोंक ना आनी ते मेले. पूण ह्या सुवातेर आमी पळयता जोशुआ थोड्या लोकांक हे देशाचे पयर ते चवकशी करपाक थिंगा तो मनशांक धाडटा. सर्वेस्परान जोशुआक अशें म्हटलेलें, तुज्या जिवीत भर तुज्या मुखार कोणूच उबो आसचो ना. जंय तुवें पावल मातवलें ती सुवात हांव तुका दितलो. हांव तुज्या सांगाता आसतलो, भिनासतना तूं मुखार सर. सर्वेस्परान जोशुआ कडेन असली भासावणी केली पयल्या आवेस्वरान. तुज्या जिवितान आतां आमी ती वाजूया. जोशुआचें पुस्तक आवेस्वर 1:5 हांव वाचता. तूं जिवो आसो पर्यंत कोणूच तुज्या वाटेन उबो आसचो ना, जसो हांव मोजेसा सांगाता उबो आसलो. जशें हांव मोजेसा सांगाता आसलो तसो तुज्या सांगाता आसतलो. हांव तुका सोडचो ना म्हूण तुका केन्नाच सांडचो ना. बलिश्ट आनी थीर गोट जा, कित्याक पुर्वजांक भासायलोले प्रमाणे हांव दिवचो आसा त्या देशाचो अधिकार तूं ते पोरजेक दितलोय. तुजे पोरजेक तूं तें दितलोय. फकत बलिश्ट आनी थीर गोट जा आनी म्हज्या चाकारा मोजेसान तुका दिल्ली समूट सांबाळ. इतलेंच कर. तिचे आड तूं वचो नाका. तेन्नाच जंय तूं वयतलोय थंयसर तुका जोयत फावो जातोलें. समृद्धीचें पुस्तक जें सदांच तुज्या तोंडाचेर आसूं, सगळें बरयल्लें आसा तें वेवसायान सांबाळ खातीर दीस रात ताचेर नियाळ कर. सगळीं कामां शार्ती पावतलीं. जोशुआ तेन्ना सगळीं तुजीं कामां शार्ती पावतलीं आनी तूं बलिश्ट आनी तुका येस मेळटलें. हांवें तुका ती आज्ञा दिवंक ना काय? तुका शेणपाची गरज ना. केन्ना तुका तशें घडोवन येतलें? जेन्ना तूं म्हजी आज्ञा पाळटलोय. हांवें सांगला पळय ती आज्ञा तूं पाळीत जाल्यार, हांवें सांगला त्या भाशेन तूं करीत जाल्यार तेन्नाच तूं सगळें कोत्ताय तें सारकें जातलें. तूं धीर धरून गोट राव. हांव तुज्या सांगाता आसतलों. तुका जोयत दितलो. सर्वेस्परान ही भासावणी दिल्ली म्हणून जोशुआ ताणें आपल्या सांगात्यांक सांगलें, हे देशान वच आनीक थिंगा चवकशी कर. तेन्ना तांणी परतून येवन जोशुआक अशें म्हणलें, सगळ्यांनी वचपाची गरज ना, फकत 2 वा 3 हजार गेल्यारूच पुरो. हे शाराचेर आमी सोंपेपणीन जोयत घेवंक जाता. कित्याक त्या गांवांत थिंचर रावता पळय ती मनशां ती सारकेच उणी जावन आसात. ही खबर आयकल्या उपरांत जोशुआन
त्याच भाशेन केलें. आतां आमी ताचे नदर मारया आवयस वोड 7 वोड 4 आनी वोड 4 अशें म्हणटा 3000 मनीस हे शारांत गेले. कितले लोकांची गरज आसता म्हणलेलें थिंगसोर? 2 वो 3000. 2000च पुरो. 3000 आसले चड जातोले. पळय 2000 लोक म्हणटा तितलेच पुरो. पूण तरी आसतना 3000 लोक धाडीत जाल्यार ते चड जाले, कित्याक हेजेकीन सुबेज लोक नाका. कित्याक थंयसर जे लोक आसा पळय तांचेर आमी सोंपेपणीन जोयत घेतले अशें म्हटलें. जोशुआन 2000 लोकूच पुरो अशें ताणें चिंतूंक ना. वो 2000कीन मातशें सुबेज आसतलें हे भाशेन ताणें चिंतूंक ना. बरें आसा 3000 धाडुया. लेट अस बी ऑन अ सेफ सायड. आनी हें म्हणोन ताणें 3000 लोकांक धाडले. उपरांत कितें घडलें चवथी वोडीन पळोवया. आनी ह्या भाशेन सुमार 3000 लोक हे शारांत गेले. पूण थंयसरल्यान ते धांवोन पळोवन गेले. हेच्या मनशांनी सुमार 30 आनी 100 तांच्या लोकांक मारले आनी तांच्या दारवोट्यांतल्यान थिंगा शाब्रीम म्हणटा पळय तेंगा सोबत तांकां धांवडायले. आनी थंयसर तांकां देंवन ते तांचे कुडके कुडके केले. पोरजेचें काळीज विरून गेलें आनी उदका भाशेन जालीं. आनी उपरांत जोशुआन आपली आंगली पिंजली आनी रातभर तो सोर्वेस्पोराच्या आर्कपेटे मुखार तो सोरपोटून पडलो. आनी त्याच भाशेन इस्रायलाचे पोरजेन पासून आपल्याच्या माथ्यार धूल घाली. जोशुआन म्हणलें, आय सोमिया सोर्वेस्पोरा, आमकां अमृतीच्या ताब्यांत करूंक तुवें आमकां हांगासर हाडलें काय? तुवें ह्या शारांत आमकां मारूंक उडोवंक हिंगा हाडल्यान? तुवें ह्या राष्ट्राक जॉर्दन पलतडी हाडूंक कित्याक तोकस केली? आमकां तुवें जॉर्दनाचे दुसरे वाटेन दवरलेली जाल्यार अदीक बरें आसलें. म्हाका बोगोस दोनिया, पूण आतां इस्रायलान दुस्मानांक पाट ओडली तेन्ना हांवें कितें म्हणोन करचें? आमचे आड झुजून ती आतां आमचें नांव पृथ्वीर पुसून उडयतलें. तांणी आपल्या आंगोस्त्रां पिंजलीं आनी माथ्यार धूल घाली. येवन थिंगा रोडटालो. तुवें जोयत दिता म्हणलेलें. म्हज्या सामकाराक कोणूच उबो आसचो ना अशें म्हटलां. तुवें म्हाका अशें वासावणी दिल्या जाल्यार आमी कित्याक शेणल्या? अशें म्हणून सोर्वेस्पोरा कडेन आतां येवन तो रोडोंक लागलो. आनी ताचे सांगाता इस्रायलाचे वडील पासून सकाळी ती रात पर्यंत रोडटाले. ते रोडोंक उरले. तेन्ना सोर्वेस्पोरान म्हणलें, जोशुआ तूं हांगा कित्याक रोडटाय? इस्रायलाचे पोरजेन पातोक आदारला. हें जावन आसा तुजें शेणपाचें कारण. तूं तर सारको सोंपेपणीन तें जोयत घेवचो आसलोय. सारक्या सोंपेपणीन तांकां काबार करपाचो आसलोय. पूण शेणलोय. आमचे मदें अशें कोण आसा काय? हांवें चिंतलें सोंपेपणीन हांव जिखतलों, हांव जिखतलों, सगळें म्हाका मेळटलें हें हांव थिंगासर अशें चिंततालो. सारकें सोंपेपणीन सगळें मेळटलें अशें चिंतलेलें हांवें. ती सोयरीगोर सारकें सोंपेपणीन जातली चिंतलें. सारकें सोंपेपणीन तें लोगीन जातलें अशें चिंतलें. सगळें सोंपें जातलें अशें चिंतलेलें. व्हडा नेटान तें जातलें अशें चिंतलेलें. सगळें सारकें जातलें अशें हांवें चिंतलें. अशें म्हणपी कोण आसा काय? सारकें सोंपें एकदम इजी आसतलें, तें सगळें जातलें अशें तुवें कांय थिंगा चिंतलेलें? सगळें सोंपें भाशेन जातलें अशें चिंतलेलें. पूण आतां थिंगासर सगळें तुका अवघड जालां. तुवें थिंगा चिंतलेलें सगळें तें सारकें सोंपें जातलें, पूण तुका आतां थंयसर अवघड जालां. कितें काय ताचें कारण? 2000 लोकूच पुरो जोशुआ. सारकें सोंपेपणान आमी जिखतले. घोडेक फकत 3000 लोकांकूच तूं धाड. इतल्या लोकांची गरज ना, पूण तरी आसतना आमी जिखतले. पूण थोडे आसतना तूं थिंगासर धाड. सारकें सोंपेपणान आमकां जोयत मेळटलें अशें चिंतलें तांणी. पूण शेणले. 3000 लोक पळोवन गेले. 30 आनी 100 लोक तांकां मारून उडयले. उपरांत जोशुआ सोर्वेस्पोराच्या मुखार येवन रोडटा. सोंपेपणी आमी जिखपाचे पळय ते लोक आमी शेणले. कितें कारण काय? आमच्या मदें अशें कोण आसा काय? सारकें सोंपेपणीन आमकां थंयसर तें जोयत मेळोंक जाय आसलें. सारकें सोंपेपणीन तुका तें मेळोंक जाय आसलें. आयज तुमच्या जिवितांत जें एकदम सोंपें, जें सारकें इजी अशें चिंतलेलें, अवघड आसचें ना अशें चिंतलेलें, कठीण आसचें ना अशें चिंतलेलें, अशें तुवें चिंतलेलें. पूण सोर्वेस्पोर दर एका दिसा त्या पासो सोर्वेस्पोरान तुका जें तुका एकदम सोंपें आसलेलें पळय तें तुवें चिंतलेलें, ताजें कारण काय तुजें अपवित्रता काय? जोशुआ तूं कित्याक रोडटाय? इस्रायली पोरजेन तें शेणपाचें कारण तूं जाणाय? तेणें पाप केला, तांचें अपवित्रपण. सोर्वेस्पोराक कितें पातक केला? सांगता.
सोर्वेस्पोरान जोशुवाक अशें म्हणलें, जाणें पातो केला तांकां हांव दोत्तलों. सोर्वेस्पोरान ताका दवरलो. आकान ह्या नांवाच्या मनशान थंयसर ती चूक केल्ली. बारकायन आमी तर वाजीत जाल्यार 7वें अवेस्वरान तो कसो शेणलो पळय ते आमच्यान पळोवं येता. ह्या भाशेन शेणपाक आनी थिंगा लोक मरपाक कितें कारण? अवेस्वर 6 आनी वर 18 पळय थंयसर पळय ते कितें अर्पण केल्लें आसा पळय ते वस्तूंक तुमकां कुशीन दवरची. ह्या भाशेन करून तुमी इस्रायली लोकांक थिंगा तो शिराप हाडूं नाकात. जे भाशेन तुवें थिंगा करीत जाल्यार तुमी इस्रायल पोरजा कोश्टान येतलीं. जेरिको शारांत तुमी वयतात पळय तो जेरिको श्राप जाचो तो एक गांव. त्या सुतेर वचोन थिंगासर खंयचेच वस्तूंक तुमी हात लावचे न्हय. जें श्रापीत आसा पळय तें तूं हात लावचें न्हू. जेरिको म्हटल्यार संवसार आनी तो श्रापान आसा. ह्या संवसारा प्रमाणे तुवें कसलें काम करचें न्हय. ह्या संवसारान फकत कुडीचें लबजणपण दोळ्याचें सगळी आसा पळय तें सुद्दां लबजणपण आसा. दोळ्याचे वंदवण्यो आनी कुडीच्यो वंदवण्यो जिविताची मिजास म्हणल्यार गर्व करप. मागता तुमी केन्ना घुमंड करचें न्हय. तुमच्या दोळ्यांनी वायट नदरेन पळोवचें न्हय आनी तुमचे कुडीचे वंदवणे पडचें न्हय. सोर्वेस्पोर म्हणटा हांव सांगता तें आयक. सोर्वेस्पोरान आनी कितें म्हणलें जोशुवा 7 आनी 19. सोगलें भांगार आनी सोगलें रुपें काश्यांचें आनी लोखणाचें केलां तें सोगलें सोर्वेस्पोराक भेटवणीचें आनी ताच्या तिजोरेन तुमी तें दवरचें. आतां आयकात. रुपें, भांगार, पितोळाचें आनी जे लोखणाच्यो वस्तू तें सोर्वेस्पोराक भेटोवचें. तें सोर्वेस्पोराच्या तिजोरेन तुवें दवरचें. सोर्वेस्पोरान ह्या भाशेन तांकां म्हणलें, भांगार आनी रुपें म्हज्या तिजोरेन घेवन येयात. ही सोर्वेस्पोराची आज्ञा. मागीर कितें जाता तें आमी पळोवया. जोशुवान आकानाक दवरलो ज्या मनशांनी हें पातक केलेलें. पातक केलो पळय त्या मनशाक दवरलो. कसो पळय ताका दवरलो पळय तें थिंगासर वड 1 तितून बरयल्लें आसा. आकानान जोशुवाक अशें म्हणलें, खरेंच हांवें सोर्वेस्पोराचें जें विरुद्ध आसा पळय तशेंच पातक हांवें केलां. मालांत हांवें शिनाराचे नाजूक वस्तू रुपेचे 200 शेकेल आनी 50 शेकेल आशिल्लो भांगाराचो वीट हांवें पळयलो. म्हजी आशा वाडली आनी हांवें तें काडलें आनी म्हजे लागीं दवरलें. ताणें दवरलें. सोर्वेस्पोरान कितें म्हणलें? जेरिकेच्या शारांतल्यान तुमी कांय घेवचें न्हय. भांगार, रुपें, पितोळ आनी लोखणाचे सगल्यो वस्तू म्हज्या तिजोरेन तुवें हाडचें. जे वस्तू पळय सोर्वेस्पोराच्या तिजोरेन हाडूंक जाय पळय ते आकानान आपल्याच्या तोंबून ते लिपोवन दवरलेल्यो. त्या भांगाराचें वीट ताणें पळोवन ताणें तें आपल्याच्या तोंबून लिपोवन दवरलें. आतां मातशें सोतरायण आयकात. हे शारान पळय थिंगासर ते इस्रायली पोरजा गेल्ले पळय थंयसर ते आतां कितें जालें शेणले आनी 30 आनी 6 थिंगासर मरोन गेले. सोर्वेस्पोरान जोशुवाक म्हणलें, तुज्या सामकाराक कोणूच उबो आसचो ना. पूण जोशुवाची पळय ती सेना आसली पळय ती शेणली. ताचें शाणें कारण कितें? अपवित्रपण. हें अपवित्रपण म्हळ्यार कितें? जें सोर्वेस्पोराचें हाजीरपणान आसलेलें पळय भांगार आनी तें सगलें रुपें तें एका मनशाच्या घरान लिपोवन दवरलेलें. आतां मातशें तुमी आयकात. आमचे मदें असलो कोण आसा काय? सोर्वेस्पोराक दिवंक जाय पळय ती भेट. सोर्वेस्पोराक दिवचो पळय तो 10वो वांटो. सोर्वेस्पोराक पळय दिवची पळय ती धनवासनीची ती भेट. सोर्वेस्पोराच्या भांडारान पळय जें सगळें तुवें हाडूंक जाय तें तूं हाडिनासतना तुज्या कोबोडान तें लिपोवन दवरताय काय? तुज्या बँकान तें सामान दवरलाय काय? सोर्वेस्पोराक दिवंक जाय पळय तो 10वो वांटो तूं तुजे गरजेक थिंगासर उजार कोत्ताय काय? मातशें तुमी आयकात. हें तुमकां बरें जावचें ना. सिजराक तुमी दिवचें आनी सोमयांक तुमी दिवचें. जेजून अशें म्हटलां. सोर्वेस्पोराक जें तुवें दिवचें पळय तें तूं मोडीत जाल्यार, सोर्वेस्पोराक जें तुवें दिवंक जाय पळय तें तूं लिपयत जाल्यार तूं शेणटलोय. त्या दिसा इस्रायलीचें शेणपाचें कारण हेंच. आकानान पळय ती चूक केली पळय ती हीच जावन आसा. ताणें कितें केलें तुमी जाणाव? सोर्वेस्पोराच्या भांडारान आसोंक जाय आसलें पळय तें सुपें आनी भांगार ताणें आपल्या कोणें लिपोवन दवरलें. मालांत आसले पळय थिंगासर शिनाराचे नाजूक वस्तू रुप्याचे 200 शेकेल आनी 50 शेकेल वजन आनी भांगाराचो तो वीट ताणें हांवें पळयलो. म्हजी आशा वाडली आनी हांवें तें म्हजे लागीं दवरलें.
आनी त्या म्हज्या तोंबून हांवें तें पुरोवन दवरलेलें आसा. हें बरें तें जें कितें केलां पळय ताणें बांदून घेतलें. वड 25 आतां पळोवया. तेन्ना जोशुआन ताका म्हणलें, तुवें आमचेर कित्याक ह्या भाशेचे कोश्ट हाडला? आयज सर्वेस पोर पळय तुज्या जिवितान कोश्ट हाडटलो आनी तेज्या उपरांत सगळे इस्रायल पोरजेन ताका फातरायलो. ताका ताणें उलपायलो आनी ताजेर फातरांची रास घाली. पळयात, जेन्ना आकानान पळय पातोक केलें आनी ताजे वरवीं 30 आनी 6 सैनीक मरोन गेले आनी ताजे उपरांत मागीर आकानाकूय ती सोजा ताका अनुभव करची पडली. जोरी तूं पातोक करून तें कोणाकूच गमचें ना अशें तूं तर चिंतताय जाल्यार हें सारकें न्हू. जोरी तर तुवें पातोक करून तुका दिसता तें कोणाकूच गमचें ना जाल्यार तशें जावचें ना. पातकाक लागून तुका तुज्या जिवितान कोश्ट तुका सामना करचें पडटलें. आकानान चिंतलें पळय ताणें ती चोरी आनी ती पाप केला पळय ताचे विशीं कोणाकूच कांयच गमचें ना. पळय सर्वेस्पराक जें कितें दिवंक जाय आसलें पळय तें काडून ताजे लागीं तें लिपोवन दवरलें. ताकाच दिसलें कोणाक गमचें ना, पूण सर्वेस्पराक तें गमलें. सर्वेस्परान आकानाक सोजा दिली. फकत आकानाकूच न्हू, ताजे भुरग्यांक, ताजे बायलेक आनी ताजे लागीं सगळें जें आसलेलें पळय तें त्या दिसा तांकां सोजा भोगची पडली. सारकें सोंपें करून तांकां जोयत मेळोंक जाय आसलें, सारकें इजी करून तांकां जोयत फावो जावंक आसलें. पूण तें आतां कठीण जालें पळय ताजें कारण कितें काय? जेन्ना सोद केली पळय तेन्ना अपवित्रपण हें तांकां गळोन आयलें. आयज जें सगळें तुका सोंपेपणी तुका तें मेळोंक जाय आसलें, सारकें इजी तुमकां तें मेळोंक जाय आसलें, पूण तें दर एक दीस तुका तें कठीण तशें तो जायत वेता जाल्यार ताचें कारण एकूच म्हणटा तें अपवित्रपण. ताचें कारण तुजें अपवित्रपणूच. तुजे त्यो कुडीच्यो लोबदोण्यो आसत, ओ कुडीची तुजी आशा आसत, ओ तुजे पातकी त्यो कोण्ण्यो आसत, ओ तुज्या दोळ्यां बरोबर पळय तूं वायट पळयताय, वायट चिंतताय आनी कुडीच्यो सगळ्यो त्यो वंदोण्यो, ओ तुजें तें घमंड आसत, ओ तुजें घमंडान भरोन पळय तूं उलयता पळय ती उतरां, ओ तूं घमंड करून पळय कोत्ताय पळय ती सगळीं कामां जायत. घोडेक ह्याच कारणाक लागून तुका ती जोयत मेळोना. आयज जरी तर तूं ह्या पवित्रपणांतल्यान तूं भायर सरोना जाल्यार तुका जोयत मेळचें ना. आपल्याचेंच वडपण करप, आज्ञा न्हय पाळप आनी अपवित्रपण हें सगळें तुज्या जिवितान पळय जें बेसांव मेळोंक जाय तें तुका बेसांव मेळपाक आडयता. हे म्हज्या मोगाच्या व्हडत्या बापा, म्हज्या अपवित्रपणा पासत जें तुजें आनी जें तुजे कडेन हांवें हाडूंक जाय आसलें तें हांवें लिपयलें, तें हांवें लुटलें आनी आकानाक लागून इस्रायली पोरजेक थिंगासर तें शेणटा तें पळयलें. सारकें सोंपेपणीन तांकां मेळोंक जाय आसलें, सारकें सोंपेपणीन तें जिखोंक जाय आसलें. जें सोंपेपणीन तांकां मेळोंक जाय आसलें तें सोंपेपणीन तांकां मेळोंक ना. अपवित्रां पाळोन ते थिंगासर शेणले. बापा, ह्या अपवित्र जिवितांतल्यान आमकां सोडय दर एका वेळाचेर बापा. एक जोतीचें जिवीत जिवपाक आमकां आदार कर बापा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागतां बापा. आमेन. सबको शलोम। मेरा नाम श्रीनिवास है। मैं पहले प्रभु को नहीं जानता था। मैं घर में किसी से नहीं डरता था, किसी की बात नहीं सुनता था, दोस्तों के साथ मिलकर गुंडागिर्दी करता था। तब मेरे पिताजी एक राजकीय नायक के पास काम पर लगाए। मेरे पिताजी मुझे काम पर लगाने से उस राजकीय नायक को देखकर तलवार पकड़कर एक गुंडे की तरह वहां के लोगों को सबको डराता था। एक दिन उनसे मेरा झगड़ा हो गया और मैं काम छोड़ दिया। शादी करने से मैं बदलूंगा कहकर मेरी शादी की, लेकिन मुझ में कोई बदलाव नहीं आया। मेरे जान पहचान के बहुत से लोग थे। मैं गुंडागिर्दी करता था और पैसे कमाता था। जो पैसे आते थे उन पैसों से मैं अपनी मर्जी के अनुसार जीवन बिताता था। इतने पैसे कहाँ से आए, ऐसे मेरी पत्नी मुझसे पूछती थी। कहाँ से भी आए, आपको क्यों, ऐसे कहता था। कुछ दिनों के बाद मेरी पत्नी को पता चल गया। ये सेटलमेंट और गुंडागिर्दी छोड़ दो, ऐसे वो कहती थी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं सुनता था।
जब मैं अपने पति के बारे में अपने रिश्तेदारों से कही तब उन्होंने कहा, वचन सुनकर कलवरी टेम्पल में बहुत से लोगों का जीवन बदल रहा है। एक बार आप अपने पति को कलवरी टेम्पल लेके जाइए, प्रभु आपके पति को जरूर सुधारेंगे, ऐसे उन्होंने कहा। तब से मैं अपने पति को चर्च आने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करती थी, फिर भी मेरे पति चर्च को नहीं आते थे। वो नहीं आने से भी मैं रेगुलरली जाती थी। वो नहीं आते थे मगर मुझे चर्च जाने से भी नहीं रोकते थे। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी को मैं चर्च तक छोड़ने आया। जब मैं उसे गेट के पास छोड़ा, तू पवित्र है, तू पवित्र है, ये गाना सुनाई दिया। ये पवित्र कौन है इसे जानने के लिए मैं पहली बार चर्च के अंदर आकर बैठा। పరిశుద్ధుడు రాజుల రాజు యేసు प्रभु के दास सतीश कुमार जी वचन कह रहे थे। तो वचन के द्वारा प्रभु मुझसे सीधे बात किए। वचन सुनकर मेरी आंखें खुल गई। मैं इतने दिन किस तरह से लोगों को दुख दिया, ऐसे मैं सोचकर बहुत दुखी हुआ। चर्च में सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रार्थना कर रहे थे। जब आस-पास के लोग मेरा हाथ पकड़कर प्रार्थना करने लगे, तब मैं उनकी ओर देखकर सोच रहा था, ये लोग मेरे रिश्तेदार नहीं है, दोस्त नहीं है, फिर भी मेरे लिए क्यों प्रार्थना कर रहे हैं। सर्विस के बाद मैं घर गया, तब मुझे सेटलमेंट के विषय में फोन आया, लेकिन मैं फोन नहीं उठाया, कट किया। तब मेरी पत्नी की बाइबल मुझे दिखाई दिया। उस बाइबल में क्या लिखा है मैं पढ़ना चाहता था। तब मेरी पत्नी को बुलाया और पढ़ने कहा, और मैं भी बाइबल पढ़ना शुरू। प्रभु को समर्पित किया। प्रभु मुझे एक अच्छे कंपनी में नौकरी दिए। अब तक मैं 30 परिवारों को कलवरी टेम्पल ले गया। प्रभु मुझे आशीष दिए, इसलिए मैं तनख्वाह में से 15% प्रभु को दे रहा हूँ। वचन सुनकर मेरा जीवन बदला, इसलिए मैं बहुत से लोगों को वचन सुनाना चाहता था। और 2 बार मैं कलवरी आवाज टीवी प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया। अब मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। मैं गुंडागिर्दी करते हुए अपनी मर्जी के अनुसार जीवन बिताता था, लेकिन प्रभु का वचन सुनाकर मेरे जीवन को सुधारे प्रभु के दास सतीश कुमार जी को मेरा धन्यवाद। मेरे जीवन को सुधारे, मुझे एक गवाह सा ठहराए, यीशु को सारी महिमा मिले। कालवरीचो थाळो क्रूटांनी लोक आयज पळयता, फकत कोंकणीनूच न्हय, तामिलान, तामिळनाडून, कन्नडान, कर्नाटकान, मलयाळमान, केरळांत, उरियांत, ओरिसांत, मराठीन, महाराष्ट्रान, बेंगॉलीन, वेस्ट बेंगॉलान, पंजाबीन, पंजाबांत, भोजपुरीन, बिहारांत, तेलुगून, साउथ इंडियेक, उर्दून, जम्मू एंड काश्मीर, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, गल्फाच्या देशांत, नेपालीन, आसामींत, हिंदी ह्या भाशेन भारत देशाच्या मुखेल भाशांनी जेजू क्रिस्ताचो वो सूप संदेश दरेक भाशेन पावयता पळय ती ही पयली सभा इंडियेचे ह्या इतिहासान आमची कॅल्वरी टेम्पल। कित्याक आमी ही बरी खबर सगळ्यांक थिंगा वांट्टा, कित्याक इतले सगळे भाशेंत ही बरी खबर सांगच्याक आमी कोशिश करता। आतां तुमी मातशें आयकात। रोमकाराचे चीट अवेस्पोर 10 वोड 13। कित्याक जो कोण सर्वेस्पराचें नांव घेतलो तो ताचें थारोवण जातलें। कोणाचें थारोवण जातलें? जो सर्वेस्पराचें नांवान मागणें करतलो ताचें थारोवण जातलें। जरी कोणाची थारोवण जावंक जाय जाल्यार ताणें केला पळय ते पातकाचें ताका भक्षणें जाय जाल्यार ताणें सर्वेस्परा कडेन मागणें करची। जरी तो सर्वेस्परा कडेन मागणें करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवंक जाय, आनी विश्वास करूंक जाल्यार सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय। सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय जाल्यार कोणें ना कोणें ताका सांगोंक जाय, आनी कोणें तरी थिंगा तें सांगोंक जाय जाल्यार त्या सांगपी मनशाक कोणें तरी ताका पाठोवंक जावो। कल्वरी ताळो ह्या प्रोग्रामाक आदार करता पळय तुमी कितें करता जाणां? हो खालतो सेवक देवाचो पळय थिंगा प्रचार करता पळय तो
ताच्या फाटल्यान रावन ताजो आदार कोत्तात. म्हजे हे संदेश ते सोत्रा भाशेंत आसा. भारताच्या कोणशात फकत भारतानूच न्हय, ह्या वाटेन बांगलादेशान सोकला श्रीलंका पर्यंत, उंच नेपाळ पर्यंत, आनी हे वाटेन रावता पळय ते अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आनी गल्फ कंट्रीन कल्वरी ताळ्याचो प्रोग्राम पावता. ती उलयतात पळय सोजमतात तेच भाशेन. फकत आमच्याच देशान न्हय, आमच्या सोर बोंटणी आसा पळय त्या सगळ्या देशान हो सुसमाचार पावता. येता त्या दिसांनी एशियेच्या दर एक प्रांतान ही बरी खबर पावयता पळय त्या रुपांत आमची ही सभा सर्वेस्परान ताचेर बेसावन घालचें, ह्या भाशेन मागणें करचें. जे स्वत आमी जाणाव आमी ते दुसऱ्यांक दाखयना जाल्यार हें कितलें वायट. तुमी एक निर्णय घेयात. जरी तर म्हजी थारोवण जाला जाल्यार कोणें तरी म्हाका जेजू क्रिस्ताचे विशीं सांगला. नाश जाता पळय तांकां थारोवण मेळोंक जाय जाल्यार ही बरी खबर तिंगा प्रचार करच्याक ह्या सेवकाक सर्वेस्परान दिला. उतर सारकें सुटावें करून ते उतर सगल्यांक सजमोवंक दर एकल्याक ताजी सजमणी मेळचे खातीर हें उतर वांटा पळय तसलो सेवक सर्वेस्परान आमकां दिला. ह्या सेवकाची आदार करून हो संदेश आमचो लाखांनी लोकां लागीं तुमी पावयचो. जायत्या लोकांचें जिवीत सुदरतलें. हो भावार्थ कितल्या लोकां मदें आसा तुमी मातशें हात दाखयात. भावार्थ दवरतात पळय तुमी भाव आनी भयणां कन्यांनी करात. ही बरी खबर दुसऱ्यांक पावयात. सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें करता पळय ताजें थारोवण जातलें. मागणें करूंक जाय जाल्यार भावार्थ धरूंक जाय. भावार्थ धरूंक जाय जाल्यार आयकोंक जाय, आनी आयकोंक जाय जाल्यार कोणें तरी तें सांगोंक जाय. आतां हांव सांगता पळय तसलो सेवक म्हाजे फाटल्यान रावन तुमी कितें करूंक जाय. ह्या सेवकाच्या ताळ्याक जाता तितले भाशेन तें ट्रान्सलेट करून ताचे लागीं पावोवचें. म्हज्यान जें करूंक जाता पळय तें तुमचे लागीं घडचें ना, आनी जें तुमी करतात तें म्हजे लागीं घडचें ना. हांव आनी तूं एक जाय जाल्यार हो संवसाराक आमी बरी खबर आमी पावोवंक जाता. ह्या पासत एक निर्णय घेयात. सर्वेस्परान तुमकां पळय हो वेळ दिला. म्हयन्यान एक पावटी, वो 2 म्हयन्यान एक पावटी, वो 3 म्हयन्यान एक पावटी. वो सर्वेस्परान तुजे जिवितान केला पळय तितल्या बरेपणा पासत तुमकां बेसांव फावो जाल्यान दिनवासनी काळजान सर्वेस्पराच्या वावरान आदार करात. आमी सगळीं मेळोन क्रिस्ताची ही बरी खबर आख्खे संवसारान पावोवपाची आमी कोशिश करुया. ही आमची जबाबदारी, ही आमी विसरचें न्हय. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.